मोपा विमानतळाक जोडपी प्रस्तावित रस्त्याच्या विरोधात पेडणेकारांनी एल्गार पुकारला। मोपा लिंक रोडाच्या विरोधात मोपा लागसारचे गांव तसेच हेर समाज वावुरपी रस्त्यार देवले आणि रस्त्याच्या बांदकामाक कडक विरोध दर्शायलो। पंचायतीची परवानगी नासतना रस्त्याचे काम सुरू जाल्ल्यान थळाव्यांनी पंचायतीचेर मोर्चा वळयलो। चंद्रकांत शेटकर हटाव, जमीन बचाव, आमका जाय, आमका जाय, जमीन जाय, आमका जाय, आमका जाय, आमची जमीन आमका जाय, सोडचे ना रे, सोडचे ना, जिंकल्याशिवाय सोडचे ना, सोडचे ना रे, सोडचे ना, जिंकल्याशिवाय सोडचे ना, चार आण्याची सुपारी, चंद्रकांत भिकारी, चार आण्याची सुपारी, चंद्रकांत भिकारी। राष्ट्रीय महामार्गासावन प्रस्तावित मोपा विमानतळाक जोडपाक 4 पदरी मोपा लिंक रोड बांदपाचो सरकाराचो प्रस्ताव आसा, पूण 4 गांवांतल्यान वचपी रस्त्या खातीर थळाव्यांक लुकसाण जावं येता। थळावे म्हणटात हो रस्तो नागजर, तुळसकरवाडी आनी वारखण गांवांतल्यान वयता। ह्या रस्त्याक लागून तांची घरां, भाटां, शेतां वतलीं जी तांचे उपजिविकेचें साधन जावन आसा। सरकारान कसलीच पूर्वकल्पना न दिता तांकां काळखांत दवरून हो प्रकल्प चालीक लायला। त्या भायर तांकां कसलीच लुकसाण भरपाय दिवंक ना। देखून ह्या 4 गांवांतल्या थळाव्यांनी हेर पेडणेंतल्या थळाव्यां बरोबर मेळून तसोच समाज वावुरप्यांचो तेंको दिवन नागजरी रस्ता रोको केलो। पोलिसांनी मध्यस्थी करून तांकां आंदोलन फाटीं घेवपाक लायलें। हे रस्त्याचें काम बंद उडोवपाक थळाव्यांनी संबंधितांक 24 वरांची मुजत दिल्या, ना जाल्यार आंदोलन खर करपाची शिटकावणी दिल्या। प्लॅन काढल्यानंतर सरकारी खात्यांचीच ताका परवानगी घेवची असता। तेतून PWD खाता असता, पर्यावरण खाता असता, लायटीचा खाता असता। पण म्हाका तुम्ही सांगात, ह्या लिंक रोडाचो प्लॅन सरकाराकडे असा जाल्यार कोणी तो सांगतो? मग लिंक रोड सरकार परत बदलता। सुरुवातीक जो प्लॅन केल्लो तो चितलेला तो थंयच उरलो आणि एका तरी सरकारी खात्याची ह्या रस्त्याक मान्यता आसा, कोणी सांगपाचो खंयचे उपस्थित आसा त्यांच्यानी। एका खात्याची मान्यता ना आणि जमीन तरी कितकी घेवप रस्त्याक? उडफूड गावताची जमीन बळकप, गावताची जमीन हडप करपाची, ही काय जमीन सरकाराच्या बापायची? हैसर तुम्ही जसो घाम गळयलात, तुमचा रक्त जसा आटयलात तसा तुमच्या जाणट्या नेणट्यांनी सुद्धा ही सगळी जमीन आपल्या रक्तान शिपलेली असा आणि थंय उत्पन्न केल्ला असा। पोलीस फोर्स हाडून दादागिरी करून ही जमीन एक्वायर केली आणि आता रस्तो सुरू केला आणि रस्तो जेन्ना सुरू केला परत एकदा जे कितें कायद्याचे बाबी असतात, जो कितें कायदो आसा तो कायदो पायासकल तुडून ते काम करतात। उदाहरण दिवपाचें जालें जाल्यार जी काजूची झाडां आसा, आंब्याची झाडां आसा, फणसाची झाडां, इतर झाडां आसात, ती झाडां कट करपाक सुद्धा एक प्रक्रिया लागता, प्रोसेस लागता। पूण तो प्रोसेस सरकारान आणि सरकारी अधिकाऱ्यान पायासकल तुडयलेलो आसा। जी काजूची झाडां आसा ती JCB घालून ते पुरतात अक्षरशः, जे कायद्यान अलाउड ना। आमच्या शेतकऱ्यांक ते दिसून येयलें आणि शेतकऱ्यांनी थंयसर आपलो मोर्चा वळयलो आणि थंयसर शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांक सांगलें की बाबा तुम्ही हे करतात ते रॉंग आसा, इल्लीगल आसा, बंद करात ते काम। आणि मागीर शेतकऱ्यांनी पंचायतीचे हेल्प घेतली, त्यांची स्टॉप नोटीस, तरी सुद्धा सरकारी अधिकारी आयकनात। सांगपाचो उद्देश की सरकार हांगा दादागिरी करतात, शेतकऱ्यांचे म्हणणे आयकनात, शेतकऱ्यांचेर जुलूम जबरदस्ती करतात, पण शेतकरी वगी रावचे ना। शेवटच्या श्वासापर्यंत आम्ही ह्या अन्याया विरुद्ध लढतले। निवेदन की तुम्ही काम स्टॉप करून ते बेकायदेशीर कामाचेर लक्ष दवरचे, त्या संदर्भात PI कडे आम्ही मागणी केली की तुम्ही तातडीन त्याची दखल घेवची। या मागणीकडे ते उत्तर दिता असताना PI सरांनी सांगला की आपण आपल्या वरिष्ठाकडे ह्या संदर्भात चर्चा करूंक जाय आणि ही चर्चा करून आपण योग्य ती कारवाई तुमच्या ऍप्लिकेशनाच्या तुमच्या मागणीचेर आम्ही करता म्हणून। सो ह्या गजालीचो विचार करून तांकां त्यांच्यानी मान्य केला की आपल्या ह्या गजाली संदर्भात आपल्या वरिष्ठाचो आदेश किंवा त्यांच्याकडे आपली सूचना घेवची पडटली। सो ह्या सगळ्या गजालीचो मान दवरून आम्ही आंदोलकांच्या वतीन आणि गावच्या सरपंचाच्या वतीन तांकां 24 वरांचो टाइम दिला, तर तुम्ही योग्य ती कारवाई करची अशा प्रकारची मागणी केला आणि ती त्यांच्यानी मान्य केला की आम्ही वरिष्ठाकडे बेगिनात बेगीन बोलवणी करून या सरपंचाच्या मागणीचे, सरपंचाने स्टॉप वर्क दिला ऑर्डर, त्याच्यावर आम्ही कशा प्रकारे कारवाई करतले ह्याच्या संदर्भात त्या वरिष्ठाकडे चर्चा करून फाल्यापर्यंत आमकां कळीत करतले। मोपा विमानतळाक जोडपी लिंक रोडाचे बांदकाम बंद दवरपा विशींची पंचायतीन नोटीस काडूनय काम सुरूच दवरिल्ल्यान पंचायतीचेर मोर्चा व्हेलो। थळाव्यांनी केल्ल्या कागाळीच्या आदाराचेर पंचायतीन ही नोटीस काडिल्ली।
7 दिसां भितर सगळीं डॉक्युमेंटां पंचायतीच्या कार्यालयांत घेवन येवचीं अशें नोटिशेंत म्हणिल्लें, पूण संबंदितांनी ही नोटीस फाट्यार मारत काम चालूच दवरिल्लें. ह्या घडणुकेक लागून लोक चाळावले आनी जाब विचारपाक ते पंचायतीन गेले. नागझर पंचायतीच्या सरपंचान ह्या बांदकामा बाबत आतां मध्यस्थी केल्या अशी माहिती पंचायतीन दिल्या. हरशी गरज नासली, कित्याक आयली तूं पंचायतीन? गरज ना रातभर न्हीद ना आमकां. आमी कितें करपाचें? कितें जालें आई, कितें जालें? ते झाडां म्हणटा ती करा 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 जाता झाडांनी आयकांक येता दोळे धांपले काय ती झाडां सगळीं दिसतात, मशिनांत दिसतात. आमी काय करपाचें? हो वय म्हाजो न्हू म्हटल्यार म्हाका येवचें पडलें. सरपंच मेळोंक ना तुमकां? सरपंच आमकां मेळाक येना आनी सरपंच आमकां काय सांगना येना, कांयच सांगना ना. आमकां उलोवंक येना आमच्या वांगडा आनी कांयच सांगना. आमची झाडां आपूण हिम्मत बुडल्या ते हिम्मत काय तर आपूण सगळीं हंतलोय आनी हें करतलें. हांकां कितकीशी नाचतात ती बघुया असं म्हणून तेणें आमच्या गांवाची सगळ्या नाश करून दवरलो. ही भुमी आमची पवित्र भुमी. हे भुमीचेर जालो, हे भुमीर खेळलो, हे भुमीर अगलो, हे भुमीर पिकयलो, हे भुमीर काडलो, काडून दळून भाजून काडलो आमी. पण अशें असले कोणाचे हांवें आयकूंक नासले आनी कोणाचे घेवंक नासले. सरपंच तुमच्या गांवचो पंचायतीन सांगपाक येयल्लें की आमच्या जे आतां अन्याय जाल्लो आहा त्याच्या खातीर तुमी सगळीं आमच्या सपोर्टाक या. कित्याक लागून आमी 4-5 म्हयने फाटीं आमी ह्याच पंचायतीचेर कंप्लेनी घातलेले बायलांनी, परत RTI मागलेले. जेन्ना आमची कंप्लेनी पावलेली 10-12 जाणांची, तेन्ना फक्त 4 बायलांक त्यांनी पर्सनल आमची हेरींग घेवपाक आमकां मेंटली टॉर्चर केले अक्षरशः. सगळी पंचायत बॉडी त्या टायमार हजर आसली आनी आज ती कित्याक ना हयसर? तेन्ना आमी हे दिसली म्हणान सगळ्यांनी नाका नाका क्वेश्चन जे रिलेट ना क्वेश्चन तशें आमकां विचारले आनी अक्षरशः आमची सारकी मायंड हे जाली हल्ली आमची. आनी आज बघूंक गेले सेक्रेटरी आहा तो सरपंचाक फोन सुद्दां करून आफयना. कित्याक लागून आफयना? तेका रायट ना आफोवपाक? इतके दीस सगळी आमची जमिनी आनी जेन्ना आमी कोर्टान आमची केस आहा तेव्हा कोर्टासून सुद्दां हे येयल्लें आसा की हे जे येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आसा तो फक्त पंचायतीन हे केल्या शिवाय हे जायना. हेंच्या कडेन पंचायतीचे ऑथॉरिटी आसा की हेंच्यांनी पास केल्लो आसा हे प्रोजेक्ट. तेका लागून आमी सगळीं बायलां हयसर जमा जाल्लेली आसूं. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामोलकार.